येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेकायच्यो हेडलायन्स. नगरसेवकाक विश्वासात घेतले बगर गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाक मंजुरी. मुरगांव नगरसेवकांचो आरोप. पालिका मंडळाची तापली बसका. वास्कोकारांक धरू नाकात गृहीत म्हणटात नगरसेवक. राज्यांत पुलिसांचो उरलो ना भंय. चोरी मेरा काम सुरूच. बोरयेकारांनीच धरलो चोराक रंगेहात. पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट. ह्या सप्तकाचे अखेरेक गडगड आनी जोगलांच्या सांगातान शिवरतलो पावस. 8 तारखेक पडटल्या पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाक खंयच्याच नगरसेवकाक विश्वासात घेनासतना अधिवेशन मंजुरी दिल्या असो आरोप नगरसेवकांनी केल्ल्यान मंगळारा जाल्ले मुरगांव पालिका मंडळाचे बसकेंत तणाव वाडलो. हे घडणुके उपरांत वास्कोच्या थळाव्यांक कंपनीन गृहीत धरला असो आरोप नगरसेवकांनी केला. पळयात. डीएमए कडेन थेट संपर्क साधून गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान परिशदे कडेन आड नदर केल्ल्याचे उक्ते जाल्ल्यान आयज एमएमसीचे बसकेंत नगरसेवक तिडकले. गोवा शिपयार्डान पयलेच बिगर गोंयकारांक कामाक घेतिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्ले आनी आतां हे घडणुके उपरांत थळाव्या लोकांक उलोवपाक तोंड मेळ्ळा असो आरोप कावन्सिलरांनी केला. गोवा शिपयार्ड लिमिटेडाक दिल्ले ऑक्युपन्सी क्लियरन्स रद्द करपाचो थाराव आयज बसके वेळार मंडळान संमत केलो. नगरसेवकांक कितें सांगपाचें आशिल्लें तें आयकात. इश्यू ऑक्युपन्सीचो आमी तांकां लेटर केलें गोवा शिपयार्डाक ऑक्युपन्सी लागून. मागीर ते लेटर डीएमए धाडलें आमी. डीएमएचो आमी लेटर येयलें तांकां ऑक्युपन्सी दिवची न्ही. मागीर आमचे टॅक्निकल सेक्शनान तांकां दिल्या म्हाका कितें काय टॅक्निकल तांकां दिल्यान थोडे कावन्सिलर आमचे वार्ड कावन्सिलर नंदाजी मिस प्रिया राव तेणें हें केलां. त्याने प्रपोजल मारला. त्याने ऑक्युपन्सी कितें केस दिली. मागीर तेणी क्लियरिटी मागली ती दिली टॅक्निकलान. आनी तो पॉयंट हें केला तो ती ऑक्युपन्सी हें करची रिवोक करची. आमच्या वॉर्डानच गोवा शिपयार्ड येतात आनी तेंची जी तुमकां खबर आसतली जी कंपाऊंड वॉल आसा ती रस्त्याक तेंकोन आसा सारकी. आणि एज पर रूल अशें आसा की न्यू जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना स्पेस सांडून कंपाऊंड वॉल करपाक जाय. पूण हेंच्यांनी तशें केल्लें ना. रूल आसा जाल्यार सगळ्यांक सेम आसपाक जाय. सो गोवा शिपयार्डाक डिफरंट कित्याक खातीर कित्याक आनी मेन म्हटल्यार हांगा एक्सिडंट झोन जाल्लो आसा. थंय तेच्या सायडीनूच एक बस स्टॉप आसा आनी बस स्टॉप आसा म्हटल्यार बसी रावतात सगळे लोक रावतात. तेंची मिस्टेक ना. बस रावतलीच बस स्टॉप आसा म्हटल्यार. पूण जेन्ना बस स्टॉप हे रावता न्हू तेन्ना एक्चुली वन वे कसो आसा. फाटल्यान इतली ट्राफीक जाम जाता न्हू की एकान 2 फावटी तरी हांगा एक्सिडंट जातात. म्हणजे हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा. ह्या फावटी कितें जालां आतां डीएमएन तेंच्या ऑफिसांतल्यान तांकां ऑक्युपन्सी दिल्ली आसा. पूण हांव म्हणटा ऑक्युपन्सी दिवपाची ना कित्याक हें रॉंग आसा. आनी थंय ती जी कंपाऊंड वॉल आसा कंपाऊंड आसा ती मातशी तेंच्यांनी भितर घेवपाची. हांव इतलेंच म्हणटा जे लिगल आसा तें करूंक जाय. हें आतां आसा तें सारकें इलिगल आसा. आनी आमच्या वॉर्डांतल्या लोकांचो हेका इतलें ऑब्जेक्शन आसा आनी हेच्या पयलीं आमी लेटर दिल्लेलें आसा. जेन्ना म्हाजो मिस्टर आसलो नंदादीप राव जेन्ना कावन्सिलान आसलो तेच्या पयलीं सुद्दां हे इश्यू जाल्लो आसा. रेज जाल्लो आसा. तेन्ना सुद्दां लेटर केल्लेलें आसा आमी अशें. पूण आतां डीएमए कडल्यान जी परमिशन दिला ती हांव म्हणटा डीएमएन वयर बसून तांकां कळना की हांगा सिच्युएशन कशी आसा. आतां जे एक्सिडंट जाता हेच्या पयलीं 3-4 एक्सिडंट जाले ऑन द स्पॉट डेथ जालेली आसा. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण. हेच्या फुडें एक्सिडंट जातले तेका कोण रिस्पॉन्सिबल. म्युनिसिपालिटी. गोवा शिपयार्ड हे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा आमी डिफेन्साच्या अंडर पडटा सगळें मान्य आसा. ते गूड कॉज करतात ते सगळे आमच्या देशा खातीर. पूण हांगा जे लोकल वास्तवीक आहा पळय हांव डे वनसून थंय जगात आसा. हांगा जे जॉब एम्प्लॉईज ते करता पळय भायल्या लोकांक करतात. इवन लास्ट इतले थंयसर मोर्चा घेवन वयता आनी पर्सनल जेन्ना वयता वचून आमकां आयडेंटिटी मागचें पडटा आमकां भितर सोडिना. इतले स्ट्रिक्टली आसा. आनी हांवें स्वता कावन्सील मिटिंगेन उठून सांगलेलें की जेन्ना तांकां ऑक्युपन्सी दिता पळय तेन्ना मातशें कावन्सिलर इन्फॉर्म कर म्हणून. कित्याक म्हाका खबर आहा जेन्ना तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स मागलेलें आमी लायसन्स तांकां इशू केल्लेलें ऑन बेजीस आमकां बस लायसन्स इशू केल्या उपरांत तो रोड वायंडींग जातलो. तो कंपाऊंड वयतलो. रस्तो व्हडलो जातलो. हांगासरल्या लोकांचो जी
त्रास जाता पळय, एक्सिडंट जातात पळय, ते सॉल्व जातलो म्हणून आमकां परमिशन दिलेलें. आनी त्या कंडिशन अशें घातलेलें की जेन्ना ऑक्युपन्सी दिता पळय तेन्ना ते कंपाऊंड वॉल काडटले म्हणून. पण आयज तो आपलो पावर, आपलो फोर्स घेवन गोवा शिपयार्ड DMA डायरेक्ट लेटर करता आनी DMA कडसून ऑर्डर हाडटा आनी कावन्सिला पर्यंत घालता. DMA ऑर्डर घेता आनी म्युन्सिपालिटी दिता आनी म्युन्सिपालिटी विदावट कन्सर्न डायरेक्ट ताका ऑक्युपन्सी दिता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. वेळ्ळी मतदारसंघातल्या 2 गावांनी शाळेच्या आवारात मोबायल टावर उबारिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. या बोवाळा उपरांत सावथ जुजे दे अरियल ह्या गांवांतल्या कंपनीन मोबायल टावर दुसरी कडेन हालोवपाचें काम हातांत घेतलां. मोबायल टावर बांदपाची परवानगी दिवपाचो अधिकार पंचायती कडेन उरचो अशें वेळ्ळीचो आमदार क्रूज सिल्वान मागला. आतां तुमी पळयतात जे आमचे फाटल्यान तुमकां टावर दिश्टी पडटात. एक आसा ओसोळणा शाळे भितर आनीक दुसरो आसा तो डिसमेंटल करतात तो आसा सांत जुजे एरियल ह्या इस्कॉलाक, प्रायमरी इस्कॉलाक. गव्हर्मेंट आपल्याली जमण्यो कश्यो खंयची लोकांक दिता ते पळयात आनी हे जे टावरवाले आसात हे आमच्या गोंयच्या लोकांचे फायदे घेतात आनीक हांगा जाय तशें गव्हर्मेंट जागा दितरेक हांगा टावर उबे करता. ते मातशे सुद्दां पळयनात की भुरग्यांक तेजे कशी इस्कॉल आसा टावर घाल त्या भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक मेळटा काय ना तें सुद्दां ते पळयनात आनीक आपल्या जाय तशें हांगा आपली मनमानी करता आनी टावर उबारतात. असोच एक जो टावर सांत जुजे एरियाल हांगा येतालो हो लोकांनी आनीक स्थानीक MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेणी कंप्लेन करून फॉलोअप करून आज तो काम बंद केले आनी थंय निकळावन तेजे जे फावंडेशन घालताले ते निकळावन ते आज व्हरपा लागले कडेन आसात. आज आमी ह्या टावरा बद्दल एक ओसोळणा आनीक जे सांत जुजे एरियल हे 7 टावर येतात ह्या टावरा बद्दल कितें जाता आनीक कित्या खातीर बंद पडले हे स्थानीक MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेचे कडेनच विचारया आनीक पळोवया क्रूज सिल्वा कितें सांगता. पूण एकच सांगतात की हे जे गव्हर्मेंट आपल्याली जमीन जी आसा ही दुसऱ्याक दिवन कितें करता हेजो परिणाम आमकां न्हय येत्या पिळगेक भोगपा पडटलो आनी ती पिळगी आसा ती म्हाका दिसना की तांकां खंयचोय जागो इल्लोसो आसतलो फाल्यां कितें करपा म्हणून. हेजेर गंभीर्यान लोकांनी विचार करपाची गरज आसा आनी असली जे गव्हर्मेंट जे आपली प्रॉपर्टी आसा ही त्या भायली लोकांक दिता तेजेर खंय तरी खूब विचार करून पळोवचे पडटले. आयज हांव 2 फुरसां कोडे हिंगोबा आहा आनी म्हजे सायडीन आहा ती शाळा इस्ताची थिंगा मोबायल टावर येतालो. मोबायल टावराचेर जायत लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन पंचा मुखार घेवन पंचायता मुखार घेवन MLA मुखार घेवन हिंगा ऑब्जेक्शन मांडिली आनी आयज म्हाका दिसता आमगेली युनिटी चोय लोकांगे युनिटीचेर आमी जिखले म्हणूंक शकता. पंचायतान सपोर्ट केलो, पंचान क्रूज सिल्वा MLA आनी सावियो रॉड्रिगीस जो BJPचो कॉन्टेस्ट जाल्लो तो तेणेंय आमकां जायत सपोर्ट केलो हो मोबायल टावर हिंगाचो शिफ्ट करपाक. आयज ते हिंगाचे आसलो आमचो प्रायमरी स्कुलाकडेन गेल्यार लोकलिटी सरावंडींग सगळीं हावजींग तोय थिंगा आतां कनेक्शन दिवपाचें बंद जावपाक जाय. तोय डिसमेंटल करून तो बंद उडोवपाक जाय. एक टावर बंद केलो जायना. सोगटे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां तितले बंद कित्याक त्यो टावर घातल्यार थिंगा सोगटे प्लेसूय वेस्ट जाता थिंगा भुरगेय आसता. सो नेक्स्ट टायम आनी कितें परमिशन दिता हांव डिमांड करता PWD पावर दिल्लो PWD हिंगा पंचायता परमिशन घेवन प्लेस सिलेक्ट करपाक जाय. सो कंपनीन आतां डिसिजन घेतलो तो काडल्या थिंगा तेणी डिसमेंटल कितें फुटिंगाचें लोकांनी बांदलो तें काडून हाडलें. सो थिंगा आमच्या लोकांन थिंगा पंचायतान बॉडीन तेमी सगळ्यान एकठांय जावन हें केलें. लोकांक नाका थिंगा घालपाचें न्हू. लोक थिंगा ऑल्टरनेट सायड दिता. आतां चिंचिणी कोमदादी ऑल्टरनेट सायड दिता. ड्रामापुरी थिंगा ऑल्टरनेट सायड दिता. थिंग घाला. टावर कोण ओपोज करना. टावर जाय पूण ह्यो लोकेशन सायट आसा सायट आहा त्यो PWD ते सिलेक्ट करता, कंपनी सिलेक्ट करता त्यो सारख्यो आसना. कलेक्टरान आमकां हे विकांत अपॉइंटमेंट दित म्हणलो सगळ्यांक घेवन ती प्रॉब्लम हाचे सॉल्व करता. सो हांव मागता कलेक्टर दुसरे सायडून आनी फ्युचरा येता तेय लक्षांत घेवपाक जाय खंय येता ते. आनी हो जे टेलिकम्युनिकेशन एक्ट आसा तो काडचो म्हणून मागतात. एकटा ते पावर्स पंचायता पावर्स काडल्यात ते हे काडपाक जाय तो क्लॉज. पंचायता परमिशन घेवपाकूच जाय. कसलें कन्स्ट्रक्शन थिंग येता जाल्यार पंचायता ते ओवरऑल करता ह्या पॉलिसी. हें जावपाक शरीपणा.
गोवा 360 खातीर असोळणा आनी सांजुजे एरियल साकून रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत दिसपट्ट्यो चोरयो वाडत आसात, पूण पुलिसां बदला चडशे लोकच चोरांक धरपाक लागल्यात. बोरयेच्या थळाव्या लोकांच्या पंगडाक अशाच एका चोराक रंगे हात धरपाक येस आयलें. हे घडणुकेक सामकें नाटकीय वळण मेळ्ळें. पंच वांगडी विनय नायका बरोबर हेर कांय लोकांक चोराक शेतांतल्यान ओडून व्हरतना दिश्टी पडले. पळयात पुराय बातमी. कांय मोलादीक वस्तूंचेर हात साफ केल्या उपरांत बेगीन चोरी करून भायर सरपाच्या हेतान ह्या आरोपीन आपली गाडी अंडर कन्स्ट्रक्शन आशिल्ल्या घरा लागसार उबी केल्ली. पूण कांय दिसा आदीं लूटमारीचो यत्न जाल्ल्या एका दुकानाच्या धनियाक ह्या मनशाच्यो हालचाली दिसल्यो आनी ताणें लागसरच्या लोकांक सादूर केले. दादल्यांच्या पंगडान चोराक धरलो खरो, पूण त्या चोरान लागसारच्या शेतांतल्यान धांव मारली. पूण सावजाक धरून हाडचें तशें थळाव्या लोकांनी त्या चोराची गुठली उखल्ली. वाडत वचपी चोरयेचेर आळाबंद हाडपा खातीर आतां गांवांत CCTV लावच्यो अशें थळावे मागतात. आयकयात पंचाक आनी थळाव्यांक. हांगा बी ही सायड दाखयली आतां हे सायडीर तो ते भुरगे वयर काम करताले आनी सकयल तेंचे हें आशिल्लें पॉलीड पॅन्ट शर्ट सगळें दवरलेलें. सो तो वयर रस्त्यार गाडी पार्किंग करून येयलो आनी सकयल देवलो. सकयल देवन तेणें तेंचे वॉलीड जावं कितें कॅश आयले ते काडले आनी थंय काडून रेल्वे पोंदां लिपोवन दवरिले. रेल्वे पोंदां लिपोवन दवरले तेणी ते वर्करांनी पळयलें कोण येयलो अननोन मनीस म्हणून चॅक केलो. पळय जाल्यार धांवपा लागलो. तिणें बोवाळ केलो चोर 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 म्हणून. सो रस्त्यार पावतकीर आमची भुरगीं थंय आशिल्ले. ते शोभा ते चलो आयलो आनी हालींच एक 15 दीस पयलीं तुगेलो ते पायलेरूच मोणी मारलेलो. सो तो भुरगो रोखडो अलर्ट जालो, ताका तेणें कॅच केलो, धरलो आनी थंय हाडलो तेंचे फुड्यान. मागीर ताका सगळे भुरगे एक जाले आनी रस्त्यार व्हरून दवरिलो. रस्त्यार व्हरून दवरलो. पुलिसांक आमी फोन केलो आनी बांदून दवरिल्लो. बांदून दवरिल्लो आसतना सुद्दां तो सुटून धांवलो. ते व्हाळाच्या हो व्हाळ क्रॉस केलो व्हडलो. तितूंतल्यान हे शेतान उडी मारली. शेतांतल्यान सामको मदीं पर्यंत पावलो. मदीं पर्यंत पावलो म्हणटकीर आतां कितें करतलो, लिपोन लिपोन वचूंक लागलो. सो आमी एक 3 जाण भुरगे, हांव हो सुजीत आनी एक सुदेश म्हणटा लायफ गार्डाचो आमचो, तिगूय आमी शेतान देवले जाल्यार हो मेळना. पळय जाल्यार असो पोटान चलोन वयतालो. चलोन वयता वयता आमी सो त्या डागाचेरच गेले. तेज्या मुखार पळय अर्दे शेतान आमकां तो दिश्टी पडलो. थंय आमी ताका कॅच केलो. परत कॅच केलो जाल्यार हो उठपा सोदिना, जायना 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 करता. सो आमी ताका फर्स्ट हांगा कॅच करून रस्त्यार बांदून दवरिलो. बांदून दवरिलो म्हणटा आमी पुलिसांक कॉल केलो. पुलिसांक कॉल केलो. फाटफाट आमचो मुंद्रे बाब मिडियाकूय आपयलें. मिडिया आपयलें म्हणटा बांदून दवरले कडेन तो सोडून व्हाळ क्रॉस करून शेतान धांवलो. शेतान धांवलो जाल्यार सुमारे शेतांक उदक आसा आनी बरेंच इतले भितर वयता शेतान. तो उडी मारली म्हणटकीर आमकां आनी कांय चान्स नाहलो. आमी फाटफाट आमी 3 जाणां, एक सुदेश, हांव, सुजीत, तिकी देंवली सकयल. तो थंयच आसा म्हणून आमी पयलीं गॅस केलो. पळय जाल्यार हो पोटान चलोन सामको मदीं शेतान पावलो. शेतान पावलो म्हणटकीर आमी तेजे फाटोफाट धांवले. आमी तिगांनी ताका धरलो, हाडून सायडीन पुलिसां कडेन दिलो. सो पुलिसांनी आतां हेजेर सारकी स्ट्रीक्ट कारवाय करपा जाय. कशी सो आमी परचे पावटी पंचायतीन सांगलां की आमकां 2 कॅमेरा जाय, कॅमेरा घालपा जाय. ते पुलीस पेट्रोलिंगा भोंवता, फक्त एक सांजच्या आनी सकाळची भोंवता आसनाका. ते कंटिन्यू आसपा जाय रोडाक, कित्याक हो रोड सामको आतां पॉप्युलर जाल्लो आसा. हेल्ले गेले चोरी चडशे हांगसर मिनिमम खूब जाल्या, खूब केसी वाडल्या. कोणाक मंगळसूत्र जावं आतां सद्या हालीं तरी भुरग्यांक किडनॅप करपाचें चालू आसा. काल आमची भुरगीं स्कुलान वयताले सरस्वती पुजेना, तेन्ना ते येता वाटेर कोणी तांकां तरी विचारले बाबा रे तुमी येता काय म्हणून. सो म्हाजोय चलो आसा तितून. आनी आमी पंचायतीन सुद्दां आमचें एप्लिकेशन दिल्या. सो तिजो मणी मारलेलें त्या दिसा नेक्स्ट डे ते आमकां थंय CCTV कॅमेरा जाय. हो एक हो पॉयंट आनी एक तो पॉयंट, दोनी पॉयंटार तिणें आमकां CCTV कॅमेरा बसोवपाचें जाय म्हणून सांगलेलें आहा. ते बसयता म्हणून सांगल्या तेणी. आतां पळोवया पुलीस कितें कारवाय करता ते. पूण आमकां अपेक्षा आमी इतली मेहनत करून ताका धरलेलो आहा, तुमी कितें तरी तेजी कडक कारवाय करची. चोरयेचो प्रकार जाल्लो आसा. हांगा कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, जे घराचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी थंय लेबराचे थंय भितर वचून लेबराचे बॅगांतले पयशे काडले आनी रेल्वेन लिपयले. आनी ते लेबराक कळ्ळें की बाबा चोरला आपलें म्हणून कितें. आनी चोरलो म्हणजे चोर चोर म्हणटकीर तो धांवपा लागलो. तशेंच तो धरलेलो ताका धरून बांदलेलो. तो सगळें हें करून पुलिसां आपयलो म्हणटकीर हो सुटलो आनी धांवपालो. धांवन तो शेतान गेलो, व्हाळांतल्यान उडी मारून शेतान गेलो. तशेंच आमचे पळय हांगचे वाड्या वयले 3 जाण भाव हे धांवन वचून तेणी तिगांयनी धरले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मयेच्या शेतकारांचो प्रश्न आदी जाग्यार घालात, मागीरच मिन वेव्हार सुरू करात. मयेच्या शेतकार संघटनांनी मागला. इतली वर्सां मयेक रेवाडो घातलेल्या मिना खणींनी मयेची शेतां आनी तळीं काबार करून उडयलीं, पूण शेतकारांक अजून मेरेन लुकसाण भरपाय दिवंक ना. ती दिले बगर सरकारान मिन वेव्हार करचे न्हय. मयेकारांनी परत एकदां एल्गार केला.
मिनेरांकडे आशिल्ल्या मिना खणीचे लीज सद्याक सरकाराच्या ताब्यात आसा. खणी चालू आसल्यो त्या वेळार मये वाठारांतल्या शेतांची माती वचोन खूपच लुकसाण जाल्लें. लीज सोडच्या आदी शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची असो त्या वेळच्या लीज धारकांनी करार केल्लो. पूण खण धनियांनी तशें केलें ना. ताचो मयेकारांनी निशेध केलो. 30 सप्टेंबराक एक जाहिरात येयली की मयेचे ब्लॉक जे आसा तेजे मायनींग ऑप्शन जावपाचें आसा. आतां आमचो सरकाराक प्रश्न जो आसा तो जेन्ना फाटल्या कितल्याशाच वर्सांक मये भागान जे मायनींग लीज चलताले ह्या लिजाचे जे कोण मिनेर आसले त्यांच्या कडेन सरकारांनी लीज एग्रीमेंट केल्लो आणि हो लीज एग्रीमेंट केल्या नंतर जेन्ना लीज काबार जाता तेंच्यांनी थंयसरल्यो शेत जमनी जे जे कितें नुकसानी केल्ले आसा ते तेंच्यांनी पूर्ववत करून दिवपाचें अशें त्या लिजान एक क्लॉज आसा. म्हणून आयज जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार थंयसर तेंच्यांनी कांयच केल्लें ना. जी माती शेतांनी गेल्ली आसा मये गांवांतल्यो न्हंयो सगळ्यो फुल्लल्यो आसा, जे व्हाळ आसा पोंय आसा ह्यो सगळ्यो खाण मातयेन फुल्लली आसा. जे प्रसिद्ध आमचो मये लेक आसा तितून सुद्दां म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात माती आसा. आयज मायनींग पिटांतलें उदक WRD खातें डेली सादारण 1 बॅरल डिझल खपयता आनी शेतांक दिता आयज उदक. आयज हे 1 बॅरल म्हटल्यार 3 म्हयने आमकां उदक दिवचें पडटा. हो सरकारचो पयसो, सगळ्या जनतेचो पयसो बेश्टो त्या उदकाचेर फुगडयत आसा. तितलें भात काय आमकां मेळना. ह्या मायनींग मातये सगळी जमीन नापीक जाल्ली आसा. ती सुदारतली जाल्यार तेका जवळ 5 वर्सां वयची पडटली. सगळें ऑर्गेनीक खतां घालून आनी कितें करून तेका जाग्यार हाडची पडटली. हे सगळें काम न करिनासतना आयज तेंच्यांनी परत मायनींग ऑप्शन जे आसा ते चालू केल्ले आहा. हो शेतकारांचेर मोठो अन्याय सरकारान केल्लो आसा. हे मयांतली जी वेवस्था तेंच्यांनी बिगडयल्ली आसा मायनिंगाक लागून ती सगळी पुनर्स्थापीत करची आणि मागीर तेंच्यांनी मायनिंग, आमचो मायनिंगाक विरोध ना, तेंच्यांनी हे सगळे पयलीं बसोवचे, मागीर जाय तशें ऑप्शन करचे, तेंच्यांनी मायनिंग चलोवची. सस्टेनेबल मायनिंग असे खूब प्रकार आसा जे बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता ते तेंच्यांनी करचे आणि फुडें वचचे. मये अजून एक कस्टोडियन कायद्याच्या विळख्यात आसा. शेतकारांक सरकारी सुविधा आनी अनुदानाचो लाव घेवपाक मेळना. तेतून हे परत खण येरादारीचे संकट. ताचो मयेकारांनी निशेध केलो. एक तर मयान पयल्यान पयली कस्टोडियनाच्या विळख्यान मयान सगळे लोक चिड्डाल्ले आसा. आयजूय तांकां खंयचीच सरकारी योजना जी आसा शेतकऱ्यांक ती मेळना. खंयचीच हे जे आसा कसल्याच प्रकारचे हे भरपाई जी आसा किंवा जे अनुदान जे आसा हे आयज शेतकऱ्यांक मेळना आणि तितूंतल्या तितून शेतकरी स्वताच्या पयशांनी हे सगळे शेत करता आणि आयज तांकांय चिड्डिले वयता. हो न्याय खंयचो? गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचे भावीक शारदे कडेन वेगळे श्रद्धेन पळयतात. तिका विद्येचें दैवत मानतात. तेच बरोबर ज्ञान आनी वाचपतीचें. देखून शारदेक शाळांनी पुजतात. शाळा कॉलेजी बरोबर कृषी महाविद्यालयांनी अंदू शारदेची उपासना केली. कळंगूट भागातले सरकारी मुळावे शाळेत उमेदीचे वातावरण पातळिल्ले. सरस्वतीची चित्र पितारिल्ल्यो पाटयो देवी मुखार पुजिल्ल्यो. पालकांनी पुजा विधीत वांटो घेतलो. ह्या निमतान भुरग्यांनी आनी गांवांतल्या बायलांनी दांडियाचो घोस्त काडलो. पळयात भागातलो उत्सव. कालकोंडा मडगांवच्या श्रीकृष्ण मंदिरात शारदेची पुजा जाली. भुरगीं आनी भक्तांनी आरत, घुमटारत आनी दिंडीचो आनंद लुटलो. राती कडेन मुर्तीचे थळावे बांयत विसर्जन केलें. पळयात उमेदीन भरिल्ले खीण.
सरस्वती माता की सरस्वती माता की सरस्वती माता की पिळगांव सरकारी शाळेत शारदोत्सव उमेदीन आनी विविध कार्यावळी सयत मनयलो. शुभम फडते आनी ताचे वांगड्यांनी केल्लो देखावो सगळ्यांचेच लक्ष ओडून घेतालो. पिळगांव यूथ क्लबान चित्रकला सर्त घेतली. युवा कला मंचान भुरग्यां खातीर फॅन्सी ड्रेस सर्त घडोवन हाडली. पत्रकारांचो भोवमानय जालो. आणि हे पोरणे गोंयच्या कृषी महाविद्यालयातले देखावे. विद्यार्थ्यांनी घुमटा रतीचो घोस्त काडलो. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, संदीप पिळगांवकार आनी संदीप तुयेंकार. ह्या सप्तकाचे अखेरेक राज्यांत गडगड अणभवपाक मेळटलो. 8 तारखेक पावसाक जोगला आनी नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. गडगड आनी पावस जरी कांय वाठारांनीच पडपाचो आसलो तरी प्रवास करतल्यांक फावो ती जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बुधवारा हवामान सुकें उरतलें. सांजवेळार कांय वाठारांनी 1 वा 2 फावट पावस झडूं येता. फाल्यां कांय कडेन पावस झडोवन दनपारचे गरमे पासत लोकांक थाका मेळटली. चडाव तापमान 32 डिग्री उरतलें जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री जावन वातावरण थंड उरतलें. हवामानाची आनीक कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. अरबी दर्यांत हवामान शांत जाल्ल्यान गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेवयल्या नुस्तेकारांक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. बुधवारा मळबांत दाट कुपां. सांजवेळार 1-2 फावट पावस. चडशा वाठारांनी सुकें हवामान. बुधवारचे चडावात आनी उणें तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेवयल्या नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.gowa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.